फुडल्या 3 वर्सां खातीर सरकारान जाहीर केल्लें शेक धोरण सरकारान कोणाच्याच दबावा खाला बदलचें न्हय ही पॉलिसी खूब बरी आसा अशें शेकवाल्यांची एक संघटना म्हणटा। कितल्याशाच शेकवाल्यांनी शेका खातीर अर्ज केल्यात। आतां सरकारान धोरण बदललें जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। शेकवाल्यांचे सध्या 2 गट जाल्यात। सरकारी जमनी वयले आनी प्रायव्हेट शेक अशेय प्रकार आसात। सरकाराचें शेक धोरण एकल्याक मानवल्यार दुसऱ्याक मानवना अशें फाटलीं 2 वर्सां चल्लां। हातूंतल्या शेकवाल्यांचे एके संघटनेन शुक्रारा मुखेल सचिव आनी पर्यटन संचालकाक कायदेशीर नोटीस दिली। सरकाराचें शेक धोरण परत बदलपाचेर विचार चल्ला असो दुबाव लागिल्ल्यान संघटनेन ते आड नेट धरला। लीगल नोटीस केल्या जी गव्हर्मेंटान पॉलिसी अनाउन्स केल्या तीच दवरची म्हणून आमकां खबर येयल्या की तेणें रेफरन्साक पोत्ती धाडल्या म्हणून पॉलिसी नोटीस आमी हेका लागून सर्व केला की तुमी पॉलिसी भायर काडली, तुमी आमच्या लोकांनी फॉर्मां 40 आनी 3 पेजी डावनलोड केल्यो आनी लोकांनी फी भरून तुमकां फॉर्मां सबमीट केली। तुमच्यान ही पॉलिसी पोत्तून घेवंक जायना। इफ यू आर चेंजींग तुमी तर चेंज करता जाल्यार कॉरिजंडर म्हणून मायनर कितें करूंक जाता, पूण मायनरूय तितून करूंक आमी म्हणटा मायनरूय करूंक जायना। आनी एज फार एज दीस एक्सपिरियन्स कॅटेगरी वा क्लॉज चेंज करूंक जाता तें जाता मेजर चेंज। सो वी हॅव सर्व इफ द अदर पार्टी कॅन गो टू कोर्ट इफ द गव्हर्मेंट चेंजीस। आतां गव्हर्मेंट तर चेंज करता ही पॉलिसी जाल्यार वी वील गो टू कोर्ट एंड वी वील स्टॉप द प्रोसेस। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान हालींच 2013 ते 2016 ह्या 3 वर्सां खातीर शेक धोरण जाहीर केल्लें। ह्या धोरणा प्रमाण नव्या आनी 3 वर्सां मेरेन अणभव आशिल्ल्या 10% शेकवाल्यांक आनी 3 वर्सां परस चड अणभव आशिल्ल्या 90% शेकवाल्यांक शेक घालपाक मेळटले। पूण शेकवाल्यांचे दुसऱ्या गटाक ते मानवल्ले ना। तुळशीदास च्यारी, प्रुडंटा खातीर। गोंय सरकारान पॅसेंजर टॅक्स कमी करचो अशी मागणी गोवा रूट बस ओनर्स असोसिएशनान केल्या। कदंबान पास पद्दत चालू केल्ल्यान कदंबान खाजगी बसी चलोवंक घेवच्यो अशी मागणी बस धन्याच्या संघटनेन केल्या। दी गोवा रूट बस ओनर्स असोसिएशनाची बसका बिरेस्तारा मडगांवां जाली। बस धन्यांच्या वेगवेगळ्या प्रस्नाचेर ह्या बसकेन भासाभास जाली। अप टू सप्टेंबर लेवन तेणे आमकां घेतलो आनी सडनली आतां पळय तेणे नवी ऑर्डर काडली की जो पळय 100 रुपया केला तो तेणी 100 रुपया सॉरी 50 रुपया केला तो आमकां 40 रुपया करून भरचो म्हणून करिजन ऑर्डर काडली। सेम आमी एका ट्युरिस्टाक तशेंच केला, जेणी 100 आशिल्लो तो 75 केला। तर आमी त्या बाबतींत ताका सांगलें की आमच्यान हांव भरपाक जायना। कदंब महामंडळान खाजगी बसी चलोवंक घेवच्यो अशी मागणी बस धन्यांनी केल्या। आमचो धंदो तुमी घेयात न्हय, आमची गाडी तुमी घेयात प्रायवेटाक, प्रायवेट गाडी आसा तुमी रूट वायज घेवच्यो सगल्यो। आमकां जो पळय किलोमिटर पळय कितें ठरयता 10 रुपया 12 रुपया 14 रुपया जो पळय ठरयता ताचेर तांणी घेवच्यो। ज्यो बसी बऱ्यो आसात त्यो 20 वर्सां चलोवंक दिवच्यो अशी मागणी बस धनी करतात। गव्हर्मेंटा कडेन आमी 15 वर्सांची बसी ज्यो पळय स्क्रॅप करपाक नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा ते 20 वर्सांचे करचे अशी तांकां आमी दिल्ली आसा नोटीस। ती आतां बाय ऑक्टोबर नोव्हेंबराक तें नोटिफिकेशन जालां ऑलरेडी ती भायर उडोवची म्हणून। तेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक सांगलें की 20 वर्सांच्यो करच्यो। प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान समीर भट। लिस्टेरियोसिस आड देश विदेशांतले 300 शास्त्रज्ञ एकठांय आयल्यात। साठोवन दवरिल्ले वा प्रदूषित पॅक्ड जेवणांतल्यान जावपी लिस्टेरियोसिस ह्या रोगाचेर 18वी आंतरराष्ट्रीय परिशद पणजे जाल्ल्या। परिशदेंत 28 देशांतले सुमार 300 शास्त्रज्ञ वांटेकार जाल्यात। गोंया सयत ICARचे सगळे संशोधन केंद्रांतले विज्ञानीक ह्या परिशदेंत लिस्टेरियाचेर तांचे शोध निबंध मांडटले। लिस्टेरियोसिस हो रोग बॅक्टेरिया वा प्रदूषित जेवणांतल्यान जाता। हे रोगाचेर नियंत्रण हाडपाक खासा यंत्रणा ना। कांय बॅक्टेरिया फ्रिजांत दवरिल्ले जेवणांतय तयार जातात। ताका लागून लिस्टेरिया आड उपाय काडपाचो यत्न शास्त्रज्ञ करतात। गोंयांत लिस्टेरियोसिसाचेर 4 दिसांची परिशद चल्ल्या। तातूंत 28 देशांतले सुमार 300 शास्त्रज्ञ वांटेकार जाल्यात। गोंयचो राज्यपाल भारतवीर वांचून परिशदेचें उक्तावण केलें। गोंयचे ICAR लिस्टेरियोसिसाचेर संशोधन करपाक योग्य थारतले अशें संशोधक डॉक्टर आलोक कुमार सिक्का म्हणटा। ICAR Research Complex Goa is one of the multidisciplinary setup which is more focused on farming system research comprising crops, horticulture, livestock, fisheries and so on and so forth. So it is in this context that the Animal Science Division of this particular complex, which has been playing a greater role on this particular important issue on which this particular international symposium is for. परिशदे वेळार लिस्टेरियोसिसा विशींचे पुस्तकाचें अनावरण जालें। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार।
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.